दर एका पक्षाक लोकसभा वेंचणुकेक उमेदवारी लढोवपाक अधिकार आसा। इंडिया आघाडीचो भाजपाच्या मतांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना। या वर्सा लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे उमेदवार दोनूय सुवातींनी भोवमतान वेंचून येतले, असो विश्वास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायला। कोलवाळे बंदखणीत आशिल्ल्या एका नायजेरियन बायलेक बंदखणीच्या दादल्या कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। मारपेट केल्ल्यान तिका तकलेक जखम जाली। ते उपरांत तिचेर उपचारूय केले। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। एकता नगरात घरफोडी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी खापो चोर मायकल मार्टिन हाका दुबावा वयल्यान मंगळारा अटक केली। वास्को वाठारांतल्या तानिया हॉटेला मुखार उबो आशिल्लो पळयतकूच वास्को पुलिसांनी ताका धरपाचो यत्न केलो, पूण पुलिसांक पळयतकूच चोरान पळ काडलो। मात निमाणे कडेन पाठलाग करून धरपाक पुलिसांक येस आयले। रस्त्यात सुण्यांची दिसान दीस वाढपी संख्येचेर आळाबंद हाडपाक दिवचल तालुक्यात कायमस्वरूपी केंद्र स्थापन करपाची गरज आसा, असो विचार फुडें येवपाक लागला। मजगती सुणी आनी माजरांचेर नसबंदी शस्त्रक्रिया करपाच्या अभियानाक दिवचले समाधानकारक प्रतिसाद मेळटा। मिशन रेबीजाच्या आदारान वर्ल्ड वायड वेटरिनरी टास्क फोर्सा वतीन दिवचले नसबंदी शिबीर आयोजित केला। 9 फेब्रुवारी मेरेन हे शिबीर चलतले। या शिबिरात पाळीव सुणे आणि माजरांचेर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करतात। या शिबिरात आता मेरेन 100 परस चड सुण्यांची नसबंदी केल्या। कारापूर सरवण पंचायतीची इमारत तात्पुरत्या काळा खातीर कारापूर तिस्कार स्थलांतरित केल्या। आदली इमारत खूप जुनी जाल्ल्या कारणान आता 90 लाख ते 1 कोटी रुपया खर्च करून नव्यान बांदतले, अशी माहिती सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडेन दिली। देखून थळाव्यांनी लेगीत ह्या स्थलांतरणाची नोंद घेवची, अशें आवाहनूय ह्या वेळार सरपंचान केला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं माहिती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक गोंया येतले। ह्या तांच्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण तशेंच मडगांवां जाहीर सभेचे आयोजन केलां। मायनिंग व्यवसायाक लागून शेतांक काबार जाल्यांत। आमची शेतां आमकां परत सुपीक करून दियात अशी मागणी पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। बुधवारा पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी आपले मागणेचे निवेदन दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात दिले। मायनिंग व्यवसाय सुरू करतना फुडाराचे आशेन पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी शेतांचेर उदक सोडिल्ले। मायनिंग व्यवसायाक लागून मीन साचून ही शेतांय काबार जाल्यात। आता तर थळाव्या कामगारांक घरा बसयल्ल्यान फुडार कसो चलोवचो असो हुस्को थळाव्या कामगारां मदीं पडला। फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येवपाचे आसात। ते पयलीं उगवे चालू आशिल्ल्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गाक लागून उपराशिल्ल्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करच्यो, नाजाल्यार रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली। बुधवाराक उगवे चालू आशिल्ल्या महामार्गाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत स्वता कॉल करून विनवणी केली म्हणून गोवा फॉरवर्ड फुडारी आमदार विजय सरदेसाय हांणी अधिकाऱ्यां सयत कदम बसींतल्यान फातोडेच्या रस्त्यांची तशेंच बस स्टँडाची पळोवणी केली। 6 फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत कार्यावळी खाला रॅलीत वांटेकार जातले। सोशल मीडियाचेर भरपूर फॉलोवर्स आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर सरकारान नवी येवजण चालीक लायल्या। ह्या येवजणे खाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक पर्यटन तशेंच सरकारी धोरणांचो प्रसार करपाची संद मेळटली। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं माहिती दिली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक आता सरकारी येवजणेचो लाव मेळटलो। हे येवजणेक 2 कोटींची तरतूद केल्या। गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन ही येवजण चालीक लायल्या। पर्यटनाच्या दिश्टीन एकाद्री बरी सुवात वा सरकारी धोरणाचो प्रचार करपा खातीर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांचो वापर जातलो।
मांद्रेच्या नव्या पोलीस स्टेशनाचे उक्तावण बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी जावपाचे आसा। मात ह्या उक्तावण सुवाळ्याचे आमंत्रण सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हांकां मेळुना। संबंधितांनी दखल घेवंक ना जाल्यार काळे बावटे दाखयतलो अशी शिटकावणी सरपंच अमित सावंत हांणी दिल्या। बुधवारा गोयची फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक सुरवात जाली। देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेवपाक गोयचे तशेंच गोंया भायले भक्त हाजीर आशिल्ले। ही जात्रा 5 दीस सुरू आसा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेतलो। उपरांत समेस्त गोंयकारांक जात्रेची परबी भेटयली। सत्तरी म्हालांतल्या सावर्शे वाठारांत उक्ते आशिल्ल्या उदकाच्या चेंबरात बैल पडलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून बैलाक जीवदान दिले। कांय म्हयने पयलीं हे चेंबरांनी धाकटी भुरगीं आनी जाणटी बायल पडपाची घडणूक घडिल्ली। देखून थळाव्यांनी बेगोबेग उदकाच्या चेंबराचेर लादयो घालपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या। लोकसभा वेंचणुके आदी अस्तंत बंगालात विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीक व्हडली आडखळ निर्माण जाल्या। अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री आनी तृणमूल काँग्रेसीची मुखेली ममता बॅनर्जी हांणी एकला चलो रे असो नारो दिला। टीएमसी स्वताच लोकसभेची वेंचणूक लढयतली अशें ममता बॅनर्जी हांणी जाहीर केलां। ममता बॅनर्जीच्या ह्या घोषणेंतल्यान विरोधी पक्षाच्या इंडिया आघाडीत दरार पडला आसूंये अशें दिसून येता। श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टाचे खजिनदार स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज हांच्यांनी म्हायती दिल्या की नवीन राम मंदिर संकुलात एकूण 13 देवळां बांदपाचे आसात। जातूंत 5 प्रमुख देवांचे गणपती, सूर्य, शिव, विष्णू आनी देवींची देवळां आसतली। नव्या राम मंदिर संकुलात 6 देवळां बांदतले आनी 7 देवळां संकुलाच्या भायर बांदतले। मारुतीचे लेगीत एक वेगळें देवूळ सीता रसोई आसा थंय अन्नपूर्णा मातेची स्थापना करतले आनी त्या जाग्यार सर्वसामान्यांक देवळांतलो प्रसाद मेळटलो।
देशभरात कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच परतून एकदा अवकाळी पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान दिल्या। फुडल्या 2 ते 3 दिसात महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाची शक्यताय आसा। ताका लागून परत एकदा पिकावळींचेर फटको बसपाची शक्यताय आसा। बांगलादेशात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण जाल्ल्यान महाराष्ट्रा सयत कोकण आनी गोंयांत लेगीत पावस पडपाची शक्यताय आसा। बॅलेट पेपरावरवी मतदान घेवचे हे खातीर मडगांवांतल्या कांय नागरिकांनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन दिले। ईव्हीएम मशीनाचेर आमकां विश्वास ना, देखून ईव्हीएम मशीना बदला मतदाना खातीर बॅलेट पेपराचो वापर करचो अशें तांचें म्हणणें। जायते शेतकार आता शेतवडी वांगडाच व्यवसाय म्हणून नुस्तें पोसपाक लागल्यात। हाचे वरवीं शेतकारांक भरपूर अर्थीक फायदोय मेळटा। केंद्र सरकारा सयत वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी नुस्तेमारीक उर्बा दिवपाचें काम सुरू केलां। हाचे भायर शेतकारांक नुस्तेमारी खातीर सरकार अनुदानूय दिता। पूण नुस्तेमारी करचे पयलीं शेतकारांनी ताचे जाती विशीं जाणून घेवपाक जाय, कारण बऱ्या जातीचें नुस्तें पोसल्यारूच तांकां बाजारांत बरें मोल मेळटलें। भारतीय शेअर बाजार आता संवसारांतलो चौथो व्हडलो शेअर बाजार जाला। हाँगकाँग शेअर बाजाराक फाटी घालून भारतान ही सुवात मेळयल्या। ब्लूमबर्गान एकठांय केल्ल्या आंकड्या प्रमाण हाँगकाँग शेअर बाजारात नोंद जाल्ल्या शेअराचे वट्ट मोल $4.29 ट्रिलियन आसा, जाल्यार भारतीय शेअर बाजारात नोंद जाल्ल्या शेअराचे वट्ट मार्केट कॅप $4.33 ट्रिलियन मेरेन पावला। त्याच वेळार अमेरिका सध्या $50.86 ट्रिलियन मार्केट कॅप सयत संवसारांतली सगळ्यात व्हडली बाजारपेठ आसा। उपरांत $8.44 ट्रिलियन मार्केट कॅप सयत चीन दुसरे सुवातेर आनी $6.36 ट्रिलियन सयत जपान तिसरे सुवातेर आसा। दिवचलच्या बाजारात पाकीट मारांचो वावर वाढला। बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा सांजे एके बायलेचे हातोहात पयशांची पर्स फारोवपाची घडणूक घडली। फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान दिवचले पाकीट मारांनी आपल्यो कारवायो सुरू केल्यात। सप्तकी बाजाराच्या दिसा तर गर्देचो फायदो घेवन पाकिटां मारपाचे प्रकार वाडल्यात। नार्वेची किशोरी नार्वेकर ही बायल बुधवारा सांजे बाजारांतल्या एका भुसारी दुकानाकडेन सामान घेतना ही चोरी जाली। चोरांनी पिशवेंतली पर्स फारायली। तातूंत 7,000 परस चड रुपया आशिल्ले अशी माहिती किशोरी नार्वेकर हिणें दिल्या।
मंत्री बाबूश मोन्सेराताच्यो अडचणी सोंपता सोंपनात। आदी स्मार्ट सिटी उपरांत काळजाचो आताक आनी आतां पणजे पुलीस स्टेशनाची केस। पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबूशाच्यो अडचणी वाडपाक शकतात। दोग दुबावितांचे सुटके खातीर बाबूशान पणजे पुलीस स्टेशनात थंय बोवाळ घालपाक सुरवात केली। तशेंच पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबूशानूच लोकांक चाळोवन घाल्ल्याचें साक्ष निवृत्त डीवायएसपी मोहन नायकान दिला। गोंयांतलें नुस्तें व्हड प्रमाणात निर्यात जाता। ताका लागून ब्लू इकॉनॉमीच्या नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार नुस्तेंमारीक वेवसायीक नदरेंतल्यान पळोवपाची गरज आसा। गोंय सरकार बेगीनूच बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो अभ्यासक्रम सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। ते फिश फेस्टाच्या जागृताय कार्यावळी वेळार उलयताले। 2 ते 4 फेब्रुवारी गोंयांत फिश फेस्ट जातले। दामोदर बांदेकाराची परतून एक फावट किर्लपाल दाबाळच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड। बांदेकार हांणी कांय दिसां फाटीं पंचायतींतलो घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पद सोडिल्लें। कांय दिसां फाटीं किर्लपाल दाबाळ पंचायतींत घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्लो। दामोदर बांदेकार परतून सरपंच। मंगळारा दामोदर बांदेकाराची परतून सरपंच पदाचेर निवड जाली आनी ती बी बिनविरोध। रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करीत मंगळारा वेळसावच्या थळाव्या नागरिकांनी रस्तो ब्लॉक केलो। परवानगी नासतना लोकांची घरां मोडून RVNL हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केला। जाल्यार कुठ्ठाळची आदली आमदार अलिना साल्डानान लेगीत रितसर परवानगी शिवाय डबल ट्रॅकिंगाचे काम कशें करता अशें म्हणीत RVNLच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उजरावन काडले। गांवच्या बायलांक माची मेळची म्हणून गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान तनिष्का तिठा ह्या बाजाराचे आयोजन केल्ले। ह्या बाजाराक मंगळारा दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर सुरवात जाली। दिवचल तालुक्यांतल्या बायलांनी ह्या बाजारांत स्वता तयार केल्ल्यो वस्तू विकपाक हाडिल्ल्यो।